एक्चुली कशें आहा 2-3 म्हयने आमकां स्ट्रगल करचें पडलें खूब. पयलें म्हटल्यार हांव म्हाज्या वॉर्ड नंबरांच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका इतलो विश्वासान तेंच्यांनी कावन्सिलर म्हणून जिखोवन हाडलो आनी ताका लागूनच हांव ह्या चॅरार बसपाक पावला. सेकेंड म्हटल्यार जे म्हाज्या वांगडा कावन्सिलर आसलेले 13+1 मागीर आमकां जुजे फिल्पान सपोर्ट दिलो. हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा कितें ते कावन्सिलरांक जे म्हाज्या फाटल्यान रावले, म्हाजेर विश्वास केलो तेंच्यांनी. हांव एग्री जाता, लोकांक खूब त्रास जाला, आमकां फ्लडींग जालें, पयलींच्या कावन्सिलान काम सारकें करूंक नासलेलें. हांव फुडें सरतलों. पयलीं म्हटल्यार सगळे ड्रेनेज कितें आहा त्यो सॉल्व करतलो आनी हांव प्रामाणीकपणे काम करतलों. म्युन्सिपालिटीच्या पॉलिटिक्सान पार्टी चड इनवॉल्व जायना, कळ्ळें न्हू. ताका लागून जुजे फिल्पाक दिसलां आसतलें हांव बरो मनीस, म्हाका तेणी बॅक केलें. कोणकर, बाबू नानुस्कर, सगळे जाण आहा म्हाज्या वांगडा. कितलो ते स्टेबल उरतली अशें दिसता? उरतले आतां. इतले आमी स्ट्रगल केल्लेले आहा. 13 कावन्सिलरान वनवास कसो केला आमी 2-3 म्हयन्याचो, आनी सगळ्यांनी मायंड इतली स्ट्रॉंग जाल्लेली आहा ते केन्नाच हें जावचें ना. स्ट्रॉंग उरतलें आमचें पॅनल. प्लान्स म्हटल्यार पयलीं म्हटल्यार वास्को पळयल्यार कोल हो इश्यू आसा, कोणीच सॉल्व करूंक ना. म्हाज्या पयलीं आमचो फर्स्ट चॅरपर्सन म्हटल्यार आमच्या कावन्सिलान दिपक नायक आसलो. तेणी रेजोल्युशन घेतलेलें कोला खातीर आनी रेजोल्युशन आमी डेप्युटी कलेक्टर, पूण कोणी फॉलोअप करूंक ना. दिपक नायकान परत ताका रिमांयडर धाडलेलो आनी म्हाका म्हाजी पयली प्रायोरिटी आसतली कोल आहा पळय वास्को खातीर. हांव कोल म्हटल्यार प्रदुशण बंद करूंक सोदतां, कळ्ळें न्हू. व्हेहिकल्स कितें येतात पळय, हांव ते म्हाका पयलो कोलाचे अगेन्स्ट आसा हांव फर्स्ट म्हटल्यार. कशे तरेन स्टॉप करतलो? पोल्युशन स्टॉप करतलो की कोलूच बंद? ना, ट्रान्सपोर्टेशन हांव कितें तरी तेजेर निकाल लायतलो. सगळें कोणा हेल्प घेतलो जाय तेजो हेल्प करतलो. आनी पयली म्हाजी प्रायोरिटी आसतली स्टॉप गार्बेजीचे वखून कितें आहा जे विशय गार्बेज. हांव बसतलो आनी मागीर पळयतलो कशें. हांव वायस चॅरपर्सन जाला आनी आमची जी टीम आसा ती खरीच बरी आसा. तेतून एक्सपिरियन्स मनीस आसा, एक्स चॅरपर्सन आसा 2 जाण आनी खुबशे अशे बरे मनीस एक्सपिरियन्स आसा. आतां चॅरपर्सन एकटो काय सगळें काम करूंक शकना, सो ताका म्हाजो हेल्प खूब लागतलो. सो तो जे म्हाका सांगता की खंय वचपाचें, जर DMAन वचपाक जाय जाल्यार आनी कसलो इश्यू करपाक जाय, कसलें काम करप, कित्याक हांव पयलींच्यान काम करून येयल्लें मनीस. सो हांव तेज्या वांगडा तो जे सांगता म्हाका तें करतलो, जे टीम म्हाका सांगता तें हांव करतलें. सो तुमी वर्क डिवायड करतले? येस, वी आर गोइंग टू डिवायड द वर्क दॅट इट हॅपन्स फास्ट. कळ्ळें की एकलोच सगळें करपाक वयचो ना, आमी डिवायड करतले. आनी जे म्हाका चॅरपर्सन सांगता करपाक आनी आमची टीम आमी सगळीं मेळोन काम करतली. आनी स्पेशल थँक्स ह्या टायमार म्हणूंक सोदता आमचे वास्कोचे MLA, कित्याक तो डे वनाच्यान म्हणटा रिमा आय रियली वॉन्ट टू सी यू एज वायस चॅरपर्सन, आनी आयज ते करून दाखयलें. तशेंच थँक्यू आमचे जे एक्स रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा फिलीप डिसोजा, तेंच्यांनी सुद्दां म्हाका सपोर्ट केला. तेंच्या भावान म्हाका वोट केला. आनी आमचे संकल्प आमोणकर आनी बाबू नानुस्कर तेंच्यांनी सुद्दां थँक्यू. इज अ नंबर गेम. कोणी जाल्यार चॅरपर्सन जावपाकूच जाय. आयज ताचे कडेन मेजॉरिटी आसा, तो जाला. I congratulate him for being elected as a chairperson, and I hope he will do development of Wasco. आणि जे प्री मॉन्सून वर्क पळय आमची कावन्सिलान केला ते सगळ्या जे वार्डाक केल्ले आसा इट इज इन ब्लॅक अँड व्हायट. वी हॅड टेंडर्ड आनी त्या प्रमाणे सगळे वार्डांनी कॉन्ट्रॅक्टरांनी काम केल्लें आसा. जर तर कोणाच्या वार्डाक काम जालना म्हणटा जाल्यार इट इज अ फॉल्ट ऑफ कावन्सिलर. ही हॅज टू cooperate with contractor, JEs, supervisors and get the work done in their ward. कित्याक हांवें भेदभाव केलो ना. हांवें सगळ्यांच्या वार्डान काम केल्या प्री मॉन्सूनाचें. कित्याक वास्को हांगा पळय लोक रावता त्या म्युन्सिपल ज्युरिडिक्शनाक सगळ्याक त्रास जातले जर उदक एक कडेन भरलें ना.